हांव हजर आसा ह्या प्रवेश गिता सवे मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक समेस्त आमी उबी जावया. Yatek moje navi magda Thầy hao đàn chê một gata sarasa Trên gai moje navi tumi magda Tema patang tum kama gondata Saito yatek moje navi magda Thầy hao đàn chê một gata sarasa Jengkai moje navi tumi magta Temba patang tum kama gondata Eka monan eka kaisa Tuje navi somyami ayao Babedi che moga meli Jesu tu so Madhur sangat bota Eka monan eka kaisa Tuje navi somyami ayao Apuni che moga meli Jesu tu so madhur sangat bota Ausat awat Ang जीवित सर्वांचे या संसारात जीव दिवचे हांव कान सर्गींचे बिन रासो हांव गवळी हांव दाशेयांचे सर्वांक बापा लागीं व्हरून पावोवचे हांव सर हांव वाट हांव जीवित सर्वांचे या संसारात जीव दिवचे हांव कान सर्गींचे बिन रासो हांव गवळी हांव दाशेयांचे सर्वांक बापा लागीं व्हरून पावोवचे एका मोनान एका काळजान तुजे नावी सोम्यामी आयाव बावयणीचे मोगा मेळी Jesu tuzo madhur sangat bota Eka monan eka kalsa Tuje navi somyami ayam Baweniche moga meli Jesu tuzo madhur sangat bota आपणा मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां आमी दितात. नवीन ज्युलियट फेर्नांडीस नित्य आदार वडो विमा अल्म अरन कोसिस सायबीट सोमडो आपणा मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. रॉयडन सेरावो मदर तेरेसा वडो आपणाचो जल्माचो दिवस आचरण करता. देवादीन वलेरियन सिक्वेरा साईनास वडो हेमिसाचें बलिदान दिवचें जावन आसा. हेलेन सिक्वेरा आनी कुटुंब बाळोक जेजूच्या मनाक अर्गां दिता. हेलेन सिक्वेरा साईनास वडो साईनासच्या मनाक अर्गां बलिदान दिता. सल्वादोर रोड्रिगस मणिपाल लीना डिसिल्वा आलंगार आपणा मेळ्ळ्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. देवादीन रेजिना कल्डोजा हेमिसाचें बलिदान दिवचें जावन आसा. गिल्बर्ट विक्टोरिया कल्डोजा पातिमा वडो मेल्विन जेनिफा फेर्नांडीस सा पावल वडो आपणाच्या घराचें काम बऱ्या तरान जाल्ले खातीर अर्गां दितात. देवादीन जोसेफ फेर्नांडीस हेमिसाचें बलिदान दिवचें जावन आसा. मेल्विन जेनिफा फेर्नांडीस घरचे आल्मा पसत मेसाचें बलिदान दिता. सुरतकल लॅन्सी एवजीन डिमेलो आपणा मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. नित्य आदार वडो बाळो जेजूच्या मना अर्गां जावन मेसाचें बलिदान दितात. एडवर्ड मेटिल्डा कल्डोजा पातिमा वडो तशेंच जोसेफ कुएलो मदर तेरेसा वडो घरच्या आल्मा पसत मेसाचें बलिदान दितात. ह्या सर्वांच्याही हृदया पसत ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. मोगाच्या भाव भयणो वाडो जेजू मान करून आमी सर्व एक कुटुंब जावन
एकूटाम जावन दर तो संभ्रम आचारान करच्याक ह्या देव मंदिरान हजर जाल्ल्या सगळ्या फेरगस कुटुंबाक माया मोगाचो येवकार मागता. आमच्या उतरां तशें करणे आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगटोवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितली चड बेसावां हांव तुजेर घालतलो. बाळक जेजूचे ह्या आत्मेक प्रेरण दिवच्या उतराचेर भर वचून ताका मान करून आज फेस्त आचरण करच्या संदर्भार बाळक जेजूच्या मजतीन आमकां लाभल्ल्या सर कुरपे बेसावांक ताका अर्गां दिवया. त्याच परी क्रिस्ती शिक्षणा मार्फत आमची भुरगीं क्रिस्ती मावल्यांनी चलच्याक मेळिल्ले अवकाश बऱ्यान गळसून आज क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस संभ्रमतना तांच्या उतरां करणे मार्फत क्रिस्ताक आपल्या जिणेंत साक्ष जावन जियो. सोमी जेजू सर्व भुरग्यांक कृपा दिवन दी म्हूण मागया. तर आमच्या उतरां करणे आनी देवाचे राजाची बरी खबर परगटोवंक आनी ताका साक्ष जावन जियो. सोमी आमकां हर एकल्याक आदार दिवं दी म्हूण ह्या येवकारिस्तीक बलिदाना वेळार कृपा मागया. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सदैव जावच्या बावडीनो आणि मोगाळ भुरग्यांनो देव दयाळू मोगाळ उदार आणि काकोतीसो आणि तीस काकोत आमी एकामेकांक दाखोवच्या ताणें आमकां आपोवणें दिलां. वरत्या मोगान ताणें आमकां बसयल्लें आसता ताच्या वरत्या बसनांत आमकां भागीदार करून आमी एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाक सांगात दिवंक एकामेकाचें बरेंपण उखल धरूंक आमकां आज आपोवणें मेळिल्लें आसता. बाळाचे जेजू वरत्या दारान आमी मान करुया. ह्या बाळकाचे जोर आमची कुटुंबां आशिर्वादीत जावंदी पवित्र जावंदी वरत्या कृपेन बरो देव आमचे मागणें जावन आसा. थोडे आमी चुकोन पडले आसा बरो आशिर्वादाचो शिवर आमच्या वयर कृपे जर ताणें वतली जाल्यार आमी देवाक पयस गेले सरकडयो आमी हाडया देवाक लागीं सरुया आनी आमची पातकाची दुख सांगता आमी म्हणया. Ise podveda teva, antum bamba vainino, musagunia sarun sangda, manan sintun tanan usarun, waida darun and morasarun, having sighting patka gelian, omuso aprat, omuso boda prat, याबसोत भगवंत स्थान संकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सतमध्ये जाते आमची कागद करून आमची बातकां बसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka Kludka, Somiaka Kludka, Kristaka Kludka, Kristaka Kludka, Somiaka Kludka, Somiaka देवा खून सर्गी आणि शांतिकाच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागंता. सुम्याचे जो ख्रिस्ता बाप
बापाच्या एकल्यास भूता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर्वेस बरा भोवताळा बापा तुझ्या वरच्या मोगान या सगळ्या भुरग्यांक तुवें अवधी वर्तुनी सांगलाय ताच्या वरच्या जिविताक साजले चड आनी चड मोग ताचेर तुजे कृपेन आम्हा सर्व केले ठरी आमी मग आमचे सुद्धा तुझ्या पुताचे जो क्रिस्तावर बी तो बरो देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याचे पण आशिर्वाद आणि रगवर सलायका ससनाच्या ससना आमेन सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप हालयले साळणींत कचरो उरता तेच परी मनशाच्या उलवण्यांत ताचे सुखी दिसून येतात कुंभाराच्या आयदान बट्ट्यान घालून पारकेतात तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपांत जाता फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोन येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखाणणी करिनाका कित्याक हीच हर एकल्याची परीक्षा देवाचें उतर हें Serves mora tuka din wasung vavo सर्वेस पोरा तुका दिन वासून तुझ्या नावाची गीत गाजोंक फावो फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुजे विश्वासीपण वर्णूंक फावो माहोन देवा Serves mora tuka din wasung vavo नितीहून काजरा माडा बरी वाडतलो लेबानोनाच्या देवदारुका भशेन वयर सरतलो Serves mora tuka din wasung vavo Serves mora tuka din wasung vavo सांग पावलन कोरिंगरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीन हे विनाशी कुडीन
अविनाशपण आनी हें मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिण सोडलें, हे मरणा खंय आसा तुजें जैत, हे मरणा खंय आसा तुजें कुंज. पाताकच मरणाचें कुंज आनी नियमशास्त्रच पातकाचें बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, तीर रावा, सर काळी सोम्याच्या कामाक लबधून रावा. सोम्या थंय रावून तुमी काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतारी. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Diso aiso dabajaso sunto sulas sami pavia सर्वेस पोरा केल्या उपकारा गांधी आमी गाव्या. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो, एक कोड्यान आनी एक कोड्याक वाट वर येतेवे, ते दोगी कणयेन पडचे ना तुवे. एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातालो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किस्सा तुका दिसता? तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना कित्याक? तुज्या दोळ्यांतले आडे पळय नासलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कापाट्या, तुज्या दोळ्यान असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका सश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड पळ दिना आनी पाड रूख बरें पळ दिना. हरयेक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचें अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सारांट्यांचो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाळोक जेजूक मान करूंक आनी क्रिस्ताच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो. एक गुरू आपल्या शिसांक जायतें शिकयता. जेजूनी आपल्या शिसांक जायतें शिकयलें. अशें ते गुरू आपल्या शिसांक सर तरबेती दिता आसतना सगळे ताचे सीस ताका विधेय जावन रावुल्ले जावन आसात. पूण क्रमेण एकलो सीस ताका अविधेय जावंक सुरू जालो आनी तो म्हणा लागलो, ह्या गुरून म्हाका कितें शिकोवचें? ह्या गुरूच्या की वर्ती जाणवाय म्हाका आसा म्हूण आपलेच ताकी हांकार उलोवंक लागलो.
अशें आसता गुरूकय खबर कळ्ळी. गुरू म्हणा लागलो आसो दी. आणि कितले हांकार उलयल्यार कितें एक दीस नातल्या एक दीस विदेय जातालो म्हण तो चिंती लागलो. पूण वो सीस विदेय जावच्या बदलाक चड आनी चड हांकारान भरलो. आनी अशें आसता गुरू म्हणा लागलो हाका संत मुखार वचोंक सोडले तर कश्ट आसात आनी हाच्या नासाक आमी कारण जातले. त्या देखून हाका आमी एक बूस शिकत जाय आनी हाची जाणवाय तितली वर्ती न्ही म्हूण हाका शिकत जाय म्हूण चिंतून एक दीस त्या सिसाक ताणें आपोवंक धाडलें. आनी हो सीस आयलो आनी चिंती लागलो गुरूच्या की चड जाणवाय म्हाका आसा हाणें म्हाका कित्याक आपयलां. पूण ह्या वेळार गुरून ताका सांगलें वतें आसल्या मडकेंत वचून एक मडकी उदक भरून हाड. आनी तो गेलो उदक भरून हाडून आयलो. आनी आतां गुरू विचार लागलो ह्या मडकेंत कितें आसा. तो म्हणा लागलो मडकेंत कितें आसा मडकेंत उदक आसा. आनी ह्या वेळार गुरू म्हणा लागलो वय उदक आसा. तें उदक आतां माडा म्हळ्या ओमथी. माडा म्हळ्या ओमते लक्षण ती मडकी काणकोन ये म्हणा लागलो. आनी आतां गुरू विचार लागलो त्या मडकेंत कितें आसा. आतां वो सीस चिंती लागलो आपूण बारीच बुद्धवंत ह्या मडकेंत कांयच ना उदक आसलें हांवें कालिकन जाला म्हणा लागलो. ह्या वेळार गुरू ताका म्हणा लागलो कांयच ना म्हण कित्याक सांगताय. त्या मडकेंत वारें आसा तें तुका कळीत ना. ह्या वेळार चिक्कें कावचेलो सीस. आनी उपरांत गुरू म्हणा लागलो आतां तें वारें वोण चिवण काड आनी तातूंत कितें आसता म्हण पळया म्हणा लागलो. आनी ह्या वेळार सीस तांतलें वारें सगळें चिवण काडी लागलो. आनी आतां गुरू विचार लागलो आतां त्या मडकेंत कितें आसा. आतां त्या मडकेंत कांयच ना म्हणा लागलो. पूण गुरू म्हणा लागलो कांयच ना म्हण कित्याक सांगताय. त्या मडकेंत सुवात आसा म्हळ्यार स्पेस म्हणटा जागो खाली जागो म्हणटा. आनी ती सुवात आसा म्हणटा आसतना सीस ताटकलो आनी आपली तकली पोंदा घाली लागलो. ह्या वेळार गुरू म्हणा लागलो तूं कितलोय जाणटो जाणवायचो जाल्यार तुजी जाणवाय वर्ती म्हूण चिंती नाका. कित्याक तुका शिकयल्लो गुरू तुज्या की वर्तो जावन आसा तें तुका कळीत जावं दी. हांकारान बरी नाका कालतेची वांची म्हणा लागलो. मोगेच्या भावना आनी भयणीनो जायते फावटी आमी एक सांगणी आयकल्या जावंक पुरो. डोंट जज ए बूक बाय इट्स कवर. म्हळ्यार एक बूक बायलें कावर पळोवन मात्र तुवें ताचे विशीं कांयच उलोवंक जायना. तो बूक तुवें वाचूंक जाय समजून घेवंक जाय ताच्या भितर कितें आसा म्हण पळय जाय. ताचे उपरांत मात्र तो बूक कितें म्हूण तुवें सांगेत. तेच प्रमाणे मनशा भितर कितें आसा तें मनशाच्या उलोवण्यान पारखेत म्हणटा आमी. फारिजेव जायते जाणवायन भरलेले म्हण तांणी चिंतलें जावन आसा. तांचें उणेपण ते ओपून घेवंक तयार नासले. तांचें थंय जायतें उणेपण निशेतालें. आनी अशें आसता लोकांक आड वाटेक ते व्हरताले. तांची जाणवाय चिक्कें कुड्डेपणाची म्हूण सांगेत. कित्याक जेजू क्रिस्त कितें शिकयता त्या शिकोवणे विरोध ते वेताले. आनी तांकां कितें सारकें दिसता त्या प्रमाणे तांच्या स्वार्थान भरिल्ले शिकप ह्या जाणवाय ते लोकांक दिताले. आनी ह्या देखून तांच्या कुड्डेपणा देखून तांच्या नेगारपणा देखून जेजून केल्लें बरेंपण ते पळोवंक शकनात. जेजूक ते आणकितात. जेजू विरोध वेतात. जेजू विरोध जायते कुल्पां करूंक ते शकतात. तर मगच्या भावना आनी भयणीनो एखाद्या वेळेर फारिजेव जेजून सांगलें बरें खरें सत उतर आयकल्लें जाल्यार खंडीत जावन आपरबायचे जिणी जियोंक ते शक्य आसले. आज तुज्या काळजांत तें कितें आसा तेंच तुज्या तोंडांत येता. कित्याक जेजू आमकां सांगता जें कितें तुज्या काळजा भितर वता तें तुका वायट करूंक शकना. ताच्या बदलाक तुज्या काळजांतावन तोंडा मारिपात कितें येता तें तुका वायट करूंक शकता. म्हळ्यार आमच्या काळजांत आसले मेळेपण आमचे थंय आसा तर मेळेंत आमचे थंय भायर येता. बरेंपण आसा तर बरेंत आमचे थंय भायर येता म्हूण सांगता. जायते बडे मोगाचेर आमी हेरांत अपराध मांडटा. हेरांक कुल्पा करता. हेरांच्यो चुकी
आमी उखल दाखयता आनी अशें करतना आमी कितें करता आमचे थंय कसले अवगुण आसात तेत आमी हेरां थंय पळोवंक शकता एखाद्या वेळार तसले अवगुण तुजे थंय आनी म्हजे थंय ते ना तर हांव हेरां थंय ते कशें पळोवंक शकतालो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जायते फावटी पारिसेय संती आपणाक जाय तशें तांणी थोडे नियमां केल्लीं जावन आसात आनी त्या नियमा प्रमाणे ते चलिल्ले जावन आसात त्या देखून देवाच्या नांवान पुजारी पोट भरता म्हणल्यार बरी देवाचें नांव काडून आपल्या स्वार्थाक ते तांच्या जिवान उपयोग करतात आमच्या जिवनांत अशें घडचें वयतर आमी ताकीद घेवया आज जेजू म्हणटा बरो रूख बरें फळ दिवंक शकता तर तुजें तें बरेंपण आसा तें बरेंपण सदांच निशेधालें हेरां थंय सयत तूं तें बरेंपण पळोवंक शकतलोय म्हज्या भावन आनी भयणीनो थोडे फुडें आमकां सवयर पडला हेरांच्या विशयांत आमी वायट उलोवचें कोणाची आमची तकली दिसली त्याच वेळा आमी तांच्या विशयांत वायट उलयता तांच्या विशयी अपराध मांडटा आनी तांचें बरेंपण वाडणुच्या बदलाक तांचे थंय कांय म्हणिल्ली सूख आसल्यार ती उखल धरता आमी अशें करूंक आमकां आडवरला कित्याक जेजू म्हणटा पयलें तुजें आडें काड उपरांत उरल्याचें किसर पळय तुजें थंय तितलें बरेंपण आसा तर खंडीत जावन तुवें वायट करूंक सादत ना त्या देखून आमच्या काळजान कितें आसा तेंच भायर येतालें बरें आमच्या काळजान मांडून दवरलें तर बरें येतालें मोगाचें न्हू तमिळनाडूंत एकलो व्हडलो कवी आसा ताचें नांव जावन आसा भारती तो तमिळ कवी जायते कावानां तो बरयतालो प्रसिद्ध जाताली जायतो लोक ताची कावानां वाचतालो आनी अशें आसता एका पत्रकारान ताका विचारलें कवी ह्या दिसांनी कावानां कोणी वाचिनात पूण तुजी कावानां कितें जायतो लोक वाचता हाका कारण कितें म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो काळजांत सत आसा तर शब्द परसळटाले आनी आकर्शीत जाताले काळजांत सत आसा तर शब्द परसळटाले आनी आकर्शीत जाताले तेंच वर्तेपण आमकां जेजून जियोंक आपयला आनी तसले बरे रूख कातोलीक क्रिस्तांव कुटुंबाचे आपुरबायेचे मोगाचे सदानितीन जियोवचे कालत्यापणाचे एक बरे रूख जावंक जेजून आमकां आपोवणें दिला शिवाय हेरांचे सुखी आमी उखल धरूंक या म्हज्या अधिकारा देखून हेरांक हांवें भागोवंक या म्हज्या अहंकारा देखून हेरांचे हांवें दंडवण करूंक म्हाका आपोवणें दिवना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तर आज आमी कितें करया तीन संगती आमी मनान धरया पयलें जावन आसा बरें मन आमच्या करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय आमचें बरें मन आनी आमचें तें असलें पॉझिटिव्ह वायब्रेशन बरी सगत आमी हे आमच्या करण्यांनी हेरांक ती दाखोवंक जाय आनी आमचे करण्यो पळयले हेरांनी जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणून आमकां वळखून घेवंक जाय शिवाय आमच्या अवगुणां देखून न्ही आमचे सुगुण आमचे बरे गुण सदांच देवाक मानवा सारके जेजू क्रिस्त सारके जावंक जाय दुसरें आमी पळयलें जाल्यार आमच्या दोळ्यांक उजवाड आनी मोतीक जाणवाय आसल्यार मात्र आमी हेरांक वाट व्हरूंक शकता त्या खातीर आज जेजू तीन इमेजीरी आमकां दिता जावंक पुरो एकलो कुड्डो एक सीस आनी बरो फळ दिवचो रूख तर आमी आमच्या दोळ्यांक उजवाड बरो आसा तर बरें पळोवंक शकतले मोतीची जाणवाय आपुरबायेची आसा तर हेरां थंय बरें पळोवन ते उदारगतेक हाडूंक तांकां जायलें उत्तेजन दिवंक आमी शकतले शिवाय हेरांच्या घरांत कितें उणेपण आसा हेरांच्या वैयक्तीक जिणेंत कितें आसा हेरांची पथकां कितें आसात म्हणून हांवें उखल धरूंक आनी तुवें उखल धरूंक आसचें न्हय क्रिस्ताचे करे पाटलावदार आमी जायचे जाल्यार दोळ्याचो उजवाड स्पश्ट आसून मोतीची जाणवाय आपुरबायेची जाली जाल्यार आमी देवाक मानवा सारकी जिणी जियेतले क्रिस्ताचे करे पाटलावदार जातले
आणि अकरेचे जावन आसा हेरांची जडती करूंक आमकां अधिकार ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, माथेवचो वांजेल 5 अध्याय 37 वळ आमकां सांगता तुजी जबाब वय या न्हय आनी हेर कितेंय थंय येता तें तुजें न्हय, तें जेवण सारें जें जावन आसा. युअर आन्सर शुड बी येस ऑर नो. एनीथिंग मोर दॅन दॅट इट कम्स फ्रॉम द डेवल म्हणटा समादेव. जेजू थंयच आमकां सांगता समादेवच्या वांजेलांत हेरांच्या विशयान कितेंच नाका जालें उलोवंक वचनाका. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी चिंतूंक पुरो आमी इल्लें उलयल्ल्यान कितें आसा. इल्लें म्हणून जेवण सारा गिड्यान दिनाकात. म्हज्या भावा आनी भयणी, हाच जेवण सार आमच्या कुटुंबांनी राज करता, आमच्या शेत समोर राज करता, आमच्या भुरग्याचेर राज करता. हेरांचे नाका जालें उलोवन, हेरां विशयांत नाका जालें अपराध मानून, हेरां विशयान नाका जालीं कुल्पां करून आमकां आज आपोवणें दिला हेरांची जडती करूंक न्ही. ताचे बदलाक आमी कितें करी जाय, आमचे भितर तीळ पळयोवन आमकां बदलूंक उलो दिला. तुजे भितर तीळ पळय, हेरांचें तूं दाखयताय तर तुजें तें आसात म्हूण अर्थ. हेरां थंय बरें तूं पळयताय तुजें थंय तें बरें आसा म्हूण अर्थ. तर तुजें थंय तीळ पळय. टू लूक विदीन अस इज अ डेंजरस आर व्हेरी फ्रायटनिंग पार्ट म्हणटात. आमच्या भितर तें तीळ पळोवंक आमकां भियेचें वातावरण. कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें आसलें तें वायट पळयत आसतना म्हाका भें दिसता. भें दिसल्यार म्हणना म्हाज्या भावांनी भयणी, वच भितर पळय तुजेच कितें उणेपण आसा तें संपूर्ण तरान काण उडोवंक देवाची ससाय मागून घे, मन बदलून घे. तुजें तें तीळ पळयतना कितें आसा तें सगळें देवाक समर्पीत कर आनी हेरांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक आमचें बरें करण्यो, बरो रूख जावन बरें फळ दिवन देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवंक देवान दिल्लो आपोवणी आमी वर्त्या तरान घेवया. आमेन. सर्गीच्या बाबा, पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी तुझ्या पुताच्या सोडवण्याची बरी खबर संवसारभर प्रगट करच्या आमच्या पापसाहेब बिस्पांनी, याजकांनी आनी धार्मिकांनी आपल्या उतरां करणांनी तुका साक जावन जियोंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळूंक, लोकांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक आनी समाजेन जागृती हाडूंक वावरिशें सेवेच्या मनोभावान तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तरावळ पिडेन आनी मानसीक समस्यांनी कश्टोवच्या सर भाव भयणींक तूं बरवशान भर. तांच्या कश्टा वयर जैत व्हरूंक दैवीक ससाय तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळो जेजूक मान करून बेस्त आचरण करच्या संदर्भार बारो जेजूच्या मजतीन आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक लाभुल्लो कुरपे बेसांवांक अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांक सदांच तो राखून सांबाळून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस आचरण करच्या संदर्भार भुरग्यांक वेवस्थीत तरान क्रिस्ती शिक्षण लाभाशे मिनत केल्या वेगर बापांक
सर शिक्षकांक आनी भुरग्यांच्या वडिलांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या उतऱ्या करण्यांनी तुका साक्ष जावन जियोंकू आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक तुज्या बेसावांनी आमकां बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा आमच्या मोळा बापा बऱ्या रोगाचे फळां आमी क्रिस्ती पवार्थांची येत असतना सण आनी सण बाबा तुजो मोग करूं तुज्या पळय जन्माच्या सक्तीन करूं आनी अजबाचो शिवोर हे देश बाबा आमचे बरोबर आसतना बरी नितळ निर्मळ काळजाची एकामेकांक आदार दिवची एकामेकांक उत्तेजन दिवची बरे भुरगीं आमकां जाप दिली आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन.
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रदाता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नव्या भोव सभेचा दावा सभेचो मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा ह्या भेटेन तरी आमच्या भुरग्यांक तुज्या देन दिता. हालतरी समोर तुका समर्पित करता आसतना ताका एक नितळ निर्मळ खाणीक जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी थी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वसूया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि सस्नाच्या देवा सर कळ्याणी चतय आमी तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद शब्दारे तुवें सगळ्या मनशां कुळार आसता आसतना ताच्या वर्त्या मगान तुज्या पुत्या संवसारात दंड दिलोय. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जन्मणवरवी नवें जिवीत आमकां दिले. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीन सरदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit dărbaranțo servesc potu. Sărgani sonsar bolla tuza vaibhava. Un sergi tu ca cei cei. Servesc porace navie tata ca cei. Un sergi tu ca cei cei. सर्गी तुका जय जय. बाबा खरंच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची जड तुझ्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या चुकीच्यान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सश्टी करोचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. हो बावट सखून जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापाचेच्या मरणासाणी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या पवित्र उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेटा पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे सगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता वार मरे देवाचे मे संगती तिचो पती भगवान सुसे भगवान धमदत्तांनी सर काडी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका सासणाच्या सासना सदांच दयाळ आणि मोवाळ आणि मैपासी जावच्याक सोम्यान केलेले प्रार्थना भक्ती सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादाय करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शारात केले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकातांतले वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेजूची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यान पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त बरो रूख बरो फळ दिल्लो आनी आमकांय त्याच बऱ्या फळाची भागीदार जावंको आपण दिल्लो जेजू होस हाच्या जेवणाक आपयलेला आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर विचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली Jesu, tu je
तुझ्या परमेन काळीज मोगान तुझ्या जेजू तुरा जिणयेन म्हज्या भर तूं म्हाका कुरपेन तुझ्या उंडो जिविताचो आमकां दिता सर्गी देण्यान तुझ्या दादोस करताय उंडो जिविताचो आमकां दिताय सर्गी देण्यान तुझ्या दादोस करताय जिणये पयणार तूं सांगातला पळयताय विशेवाच्या बंद्राकोन पावयताय जेजू तूं ये काळजान म्हज्या बरें काळीज मोगान तुझ्या जेजू तूं राव जिणयेन म्हज्या भर तूं म्हाका कुरपेन तुझ्या शांतू भरता भक्तिक तांबोकांची तूं बागयताय काळजा नव्या भर शांतू भरताय आगार सांगात येन तूं पाटयताय कुरपे देण्यानी जिन्सू फळ करताय जेजू तूं ये काळजान म्हज्या बरें काळीज मोगान तुझ्या जेजू तूं राव जिणयेन म्हज्या भर तूं म्हाका कुरपेन तुझ्या जेजू तूं ये काळजान म्हज्या काळीज मोगान तुझ्या जेजू तूं राव जिणयेन म्हज्या भर तूं म्हाका कुरपेन तुझ्या सभे म्हणटा सदांकाक संसार प्रियांती हांव तुमचे सभे आसतलो प्रार्थया खाकळटना बापा सडवडते केल्या तेणे आमकां जशें केलाय जशें जेवणावर आता तुझे जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें हस्त जेवणावर सर्गात तुझ्या सस्ताच्या सुखांत दायेन आमकां वाटताय घर आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन
सर्वोन्दारा आराधन तुका जेजू मोगला आराधन तुका जेजू दयाला आराधन तुका दुर्पेसा घोरा आराधन तुका ये सर्वोन्दारा आराधन तुका Unyarupartu liponasai Deivik tu zomok vadunasai Unyarupartu liponasai Deivik tu zomok vadunasai Kurpentu amka neto nasai Puvi sangatu zotivu nasai Jesu mogala Oi sumiatun Aradhan tuka sumia Jesu Jesu dayala Jesu to deito Aradhan tuka Kurpesa gora Penamka morso Jesu to Aradhan tuka Yesu bondara Aradhan tuka Undo sumyatun jivitaso Akmi jivitam kalabonso Undo sumyatun jivitaso Akmi jivitam kalabonso Surgi jamana amka boso Puvi rina tapla yekwotauso Jesu mogala Hallelujah Jesus thank you Jesus praise you Jesus argan tuka samya Jesus aglap tuka samya Jesus onra tuka samya Jesus ram tuka samya Jesus Aradhan tuka Kurpesa gora Aradhan tuka Yesu bondara Aradhan tuka तस समय आमच्या मुखार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी मोगाच्या भुरग्यांनो हर एक लागीं तो आपले दिश्ट लावन पळयता ह्या सक्रमेंतान आसलो जेजू ह्या वेळार तुमच्या मुखार आसता आसतना ताका वर्त्या 3 वर्षी काळजान आमी आभारी जावन आसा कित्याक ओ समय आमी पावना तरी आमच्या मोदेगात येता हो समय आमी कितली पातकी जावं दी कितली बरी जावं दी आमच्या संगाता तो आसता
हर एका वेळा आम्ही ताका आपयत आसतना हो जेजू आमच्या मदगात आसा. आज तुका आनी म्हाका वर्त्या दिश्टीन तो पळयता. हेत जेजून आपले दिश्ट जाक्के वयर घालता आसतना जाक्के पातकातावन मेकळो जालो, संपूर्ण नव्या जिविताच्या वाटेक तो पावलो. आनी ह्या खातीरच जेजू ताका म्हणा लागलो, आज आयला सल्वसांव ह्या घराण्याक. आज आमच्या घरांत तसलें सल्वसांव जाय. मगाच्या भावा आनी भयणी, तुज्या घरांत जायते असमाधान आसा, तुज्या घरांत जायते झगडे झूज आसा, तुज्या घरांत सोडतोड ना, तुज्या घरांत आज खंत बेजाराय पिडा शिडा आसा. जेजू कडेन सांग, जेजूक आपय. तुज्या काळजाचो दातार जावंक, तुज्या घराण्याचो वर्तो सांदो जावंक, मात्र न्ही तुज्या आनी म्हज्या जिविताक सोडवंदार जावंक आयिल्ल्या जेजू मुखार आमचे तकले बागोवन आमी ताका नमस्कार करया, आराधन करया. हे देवा बापा, तूं सर्गींच्या. ये देवा बापा, तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवने आमचे जीवानंत ताका समर्पित तुझे जीवन ह्या वेळा जेजूक समर्पित कर. जेजू म्हणटा, हांव आसा तुझे जिवीत बरें करूंक. जीवने आमचे समर्पित. हे जेजू क्रिस्ता, ये जेजू क्रिस्ता, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पित. आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पित. हे पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पित. आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पित. दोन्ही हात उभारलं. हालेलुया, 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 हालेलुया. आणि एक पावटी हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे मे बसच्या मगाच्यान जेजू गुत पळयात. ह्या वेळा तुझी आणि जेजूची दिश्ट मिलन जाऊ दी. जाक्केवाची दिश्ट एक जात असताना
जाकेव सगळा पिगळलो म्हणटात कित्याक जेजूची दिश्ट आमचे वयर पडली जाल्यार आमचे कसलेंय उणेपण आसा तर तें परतीक दिता असो जेजू. ह्या जेजू कडेन आमी जायते मागिल्ले मोगाच्या भावा आनी भयणी. ह्या पॅन्डेमिका वेळार जेजू म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक पिडा दिनाका, आमकां सलवसांव कर, आमकां राख, आमकां सांबाळ, आमचो तूं राखणदार म्हूण आमी मागिल्ले जावन आसा. देवान आमकां जायत्या बरेपणान आज राखला तरी हो जेजू आमच्या संगता सदांच आसलो. पिडा येत आसतना, कश्ट येत आसतना, दूख येत आसतना हो आमकां सण पयस वचना, हो आमच्या संगत आसता, हो जेजू आमच्या संगत आसता. आनी त्या देखून थोमास ताका म्हणटा म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. थोमासाची ती उतरां, भावार्थाची उतरां समया जेजू तुका म्हणली जावन आसात म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. त्याच प्रमाणे मार्ता म्हणा लागली तू जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जीवनपण. आनी मार्ता लाजार मेल्ल्या तेन्ना जेजू थंय गेल्या तेन्ना म्हणा लागली जेजू तूं हांगा आसुल्लो तर म्हजो भाव मरण पावतना तुलो सत खंडीत जावं सत. जेजू थंय आसुल्लो जाल्यार मरण पावोंक लाजराक तो सोडटो नातलो. आनी आज तुज्या कुटुंबांत, तुज्या वैयक्तीक जिवनांत, तुज्या वावराच्या जिवनांत, तुज्या पिडेच्या जिवनांत जेजू आसा तर खंडीत जावन ती पिडा तो गुण करतलो, तुजे कश्ट तो हळू करतलो. कश्ट ते पुट करूंक, सोसूंक तुका जाय जाल्यार त्राण तो दितालो. आनी कश्ट म्हणून कळनासतना तो तुका नव्या जिविताच्या वाटेक व्हरून पायतालो. तुज्या वैयक्तीक जिवनांत, तुज्या वायट सवयांत तुका बरें जावंक जाय वच जेजू लागीं माग. जेजू लागीं मागता आसतना जेजू सगळें दिता. कित्याक दिवंक आयिल्लो जेजू, आपणें घेवन वचोंक आयिल्लो जेजू न्हय, आमकां हयकी दिवंक आयिल्लो जेजू. आनी अस जेजूक सिमा पेद्रो म्हणा लागलो हांव तुजो मोग करता, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या वेळा जेजू सिमाक म्हणटा तूं जावन आसा कडप. कसलें कडप? भावार्थाचें कडप. सिमा पेद्रो कडप म्हणा तो भावार्थ तुजो एक कडप जावन आसा, पुटोंक साध्य जाल्लें कडप तें जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी आज तसलें कडप आमी जाल्या गी क्रिस्ती जिवितान आमी जियेता. कॅथोलीक क्रिस्तांव जावन आसा. जायती आराधना, जायत्यो रेतेऱ्यो, जायती मिसां, जायत्यो कुमसरां, जायते पवित्र सक्रामेंत आमी घेता. तसले खरे क्रिस्तांव आमी जावन आसा गी. ह्या भितरल्या भितर नाका जाली येवचना आमी करनासा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो असलें कितें आसा तर सगळें सण सोडा जेजू मुखार. जेजू म्हणा लागलो सक्के वा सकला देव. सकला देव रुमडीच्या रुखात हांव न्हय, सकला देव तुज्या पातकात हांव. सकला देव तुज्या आपलेशी पयशांची आशा दाराबास्त जाय म्हूण कितले टॅक्स गाणेल्यार ताका पावनातले. तस जाल्यार पयशांच्या धांवलातेत हांव, पयशांच्या आशेत हांव, दुडवाच्या ते वरबसात हांव सकला देव. आनी तो पातकाचो कोणात बुडो नासलो. कित्याक जायत्या जाणांचे जिवान ताणें दुखाचे केल्ले, जायत्या जाणांक दोगोतो दितालो. अशें आसतना जायते जाण ताचे दुस्मान जावन आसले. त्या दुस्मान काय जावन सकला देव. कित्याक तो जायत्या जाणांक दोगो दिवन आसाय, तांचे जिवान दुखाचे करनासाय. आनी उपरांत जेजू म्हणटा सकला देव तसले कितें सकडेन नाका जाल्लो वजें तूं वोवन आसाय. खरा क्रिस्ताची वळख तुका ना, तसलें वजें सकला देवय म्हणटा. फकत रुमडीच्या रुखात हांव न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आज आमी आमची वजी सकला देवांक जाय. कसली वजी? सांग पुरो आमच्या थंय जायती खन बेजाराय आसा. सांग पुरो आमच्या कुटुंबांनी सोडधोड नासतना एकामेका वयर राग आसा, एकामेकार हग्या आसा, एकामेकार द्वेष दुस्मान काय आमी मांडून घेतल्या. सांग पुरो ती जाग्या खातीर, सांग पुरो संबंधा खातीर, सांग पुरो पयशांच्या वहिवाटा खातीर, सांग पुरो एका एका रितीर आमचे थंय समाधान ना. त्या देखून आमी दुस्मान जाल्या. क्रिस्तांव खरे कॅथोलीक जाले तर आमकां दुस्मान म्हूण आसोंक नजो. आमी रेगलाचो मोग करूंक जाय. आनी असली शिकोवण दिल्लो जेजू ख्रिस्त संपूर्ण जाके वाग त्या रुखातान सकला देव वयता.
पातकाच्या बऱ्यात हांव सगळा देवयता 2 वर्सां आपल्याशी आशेत हांव सगळा देवयता आनी म्हणटा आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय तुज्या आनी काय म्हज्या काळजांत वस्तूचे जो रावत जाय तर आज आमची काळजां तजाल्यार स्वार्थतावन आमी संपूर्ण तारा मेकळी करीत जाय तजाल्यार होग्या दुस्मान कायतावन आमी मेकळी करीत जाय आमच्या थंय आशिल्लें आसक्तपण आमच्या थंय आशिल्लें निराशपण हे सगळें आमी काडून उडय जाय मोगाचें न्हू कितेंय जावं दी कशेंय जावं दी हांव एक करी क्रिस्तांवपणाची जिणी आपरबायतारांची येता ना बगसाणें हांव आसा आज एकामेका बगचो म्हाका कश्ट लागता एकामेकाच्या रागार हांव आसा एकामेका पळयल्यार जायना एकामेका कडेन उलयना शेजारा म्हजो संबंद बरो ना कसो त्या क्रिस्ताक तुजे काळी दितालोय कशें तुज्या घरांत क्रिस्तान बिडार करचें मोगाच्या भावा आनी भयणी मारता म्हणा लागली तूं आसुलय जाल्यार सम्या म्हजो भाव मरण पावतो नातलो आज जायत्यो आवय येवन सांगतात फादर म्हजो भुरगो तसो जाला म्हज्या भुरग्या अशें जाला म्हजो भुरगो वायट सवयक बली जाला आज सगळ्यांनी देखली आयली म्हणा लागली म्हजो भुरगो वासिना फादर म्हजो भुरगो मोबायलांत खेळून आसा ह्या वेळार मी सादोवन आयिल्लो मात्र हांवें तिका विचारलें आवय पूत कोण आसो म्हजो मोबायल कोणाचे म्हजें कोणाच्या घरांत आसा म्हज्या घरा आसा तर तुज्या घरा म्हाका आपोवन रावन 2 दीस रावता म्हूण सांगलें म्हज्या भावन आनी भयणीनो आमच्या घरांनी आज कितें जाता हाचे वयर आमकां कंट्रोल ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका मोबायल सोडूंक नाका हांवें म्हळें भयणी तो कसो गेम खेळटा ते नेट ओपन आसता कोणाक नेट तुका कित्याक नेट तुजो पूत बरो जायचे जाल्यार तुका नेटाचे सॅक्रिफायस करूंक जायना कसले आवय तूं म्हणो 2 देंगणे घालता म्हणा लागली वय फादर म्हाका नेट नाका फादर जाय की नाका की तूं डिसायड कर पूण तुज्या भुरग्याक बरो जावंक जाय हांव ताका हालतरी मुखार मागतालो पूण तुवें तुजें काम करिना जाल्यार तुजो पूत बरो जावचो ना आनी खऱ्या क्रिस्ताक तुज्या घरांत दवरनातल्यार तुज्या पुतान कशें काम करचें हर एका वेळार नेट ऑन मोबायल ऑन मागणें ना रजार ना बायबल रिडींग ना कसो तुजो पूत बरो जातलो भगेच्या भावान आनी भयणीनो मार्तान सांगली उतरां तुमकांय लागू जातात तुमच्या कुटुंबात आज जेजू आसलो जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी आसाबानान आसतेंगी आमच्या कुटुंबांत तसलें दूख आसतेंगी आमच्या कुटुंबांत घडामोडी जाते आसलेगी आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं वाट चुकोवन वेती आसलेंगी क्रिस्त आमच्या कुटुंबान नातल्या देखून खऱ्या क्रिस्तचो भावार्थ आमी आमच्या कुटुंबात जियोन हांव त्या देखून कामा पुरतो मामा मात्र हो क्रिस्त न्हय हो क्रिस्त जावंक जाय तुज्या घराण्याचो धनी तुज्या घराण्यांत एक सांदो त्या क्रिस्त सांगता तुझे आनी तुज्या कुटुंबाचें संभाशण हर एका वेळा जावंक जाय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो फातेणी दवरया ह्या क्रिस्ताचेर भावडटान आमी जियेवया हेच क्रिस्ताक सदांच आमच्या जिवितांत आमी घेवया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सदांच हांव पातयेता तूं म्हजो खरो इश्ट तूंच म्हजो वैज तूंच म्हजो दायज तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा एक घडीभर सगळे आमी उबे रावया मोगाचे न्हू क्रिस्तगीत पळोवन आमची पातयेनी ताचे थंय रुता करया मारता म्हणा लागली जेजू तूं आसुलय जाल्यार म्हजो पूत मरण पावतो नातलो जेजू तूं म्हज्या कुटुंबांत आसुलय जाल्यार म्हजी भुरगीं अशी वाट वाटेक वेती नातली म्हजें भुरगें अशें नाका जाल्यार सवयेक बली जाता नातले म्हजो पूत असल्या नाका जाल्यार बांदपासान पडतो नातलो म्हजो घोव असल्या पिवण्याक ह्या वायट चलीक पडतो नातलो म्हजी बायल म्हजें उतर आयकनासतना हांवें थंय जावन चलते नातले म्हजें कुटुंब देसवाट जाते नातले जेजू तूं आसुलय जाल्यार सगळें सारकें जातें आसलें तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजी पातयेनी परत जेजू कडेन घाल सांग जेजूक जेजू तूं आमच्या घरांत ये
तू आमच्या घरात राज कर. चड आनी चड मापान तुजो मोग करूं आमकां शिकय. चड आनी चड मापान तुंच म्हाका जाय सोम्या म्हणून आमी मागया. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळार. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. तू म्हजो इश्ट मोगाचो हरये करचे म्हाका पावचो. तू म्हजो इश्ट मोगाचो इश्ट तू आमच्या घरचो साडो. म्हज्या हर एका गरजा पावचो. म्हज्या पिडा कुणकसो वैस तो. म्हज्या दायज तो. म्हजें सर्वस्व तो. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार. तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. वै सोम्या तुंचो आमचो इश्ट आमकां सांगात दिवचो. सगळ्या पिडेस्तांक सांगात दिल्लो तो. 38 वर्सां 38 वर्सां त्या बेसेदा तळ्या लागीं पडिल्ल्या आरिगाराक सांगात दिल्लो तो. ताची पिडा गुण केल्लो तो. ताका बरी भलायकी दिल्लो तो. ताका तो म्हणटाय उठ आनी घे तुजे हांतोळणू आनी चल. आज आमच्या कुटुंबांनी जायते विदोळे आसा. आमच्या कुटुंबांनी जायते पिडा आसा. आमच्या वैयक्तीक जिवनांत जायते दुखी आसात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तत्त जेजू परत त्या नाईम विधव रडोन विलाप करून मुखार वेता आसतना तो म्हणा लागलो बाये कित्याक रडताय तू. आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली म्हाका आसलो एकलोच पूत आनी तो मरण पावला. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो बाये रड नाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुवें कंदीत आसचें. तुवें दुखीत आसचें. तुवें रडचें. तुवें विलाप करचें हे जेजूक बरें दिसना. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो बाये रड नाका. हांव आसतना तुवें रडची गरज ना. आनी त्याच वेळा मातयेक बावंगेच्या त्या तरणाट्या हांतोळणाक हात लावन म्हणा लागलो तरणाट्या चल उठ. सकला देव. आनी त्याच वेळा तो तरणाटो देवलो मडात हांव जिविताक आयलो. ती आवय आपल्या पुताक वेंगोवन ताका उमेदीत आसतना जेजू संतोसलो. तुज्या कश्टांत आज जेजू संतोष पावना. तुज्या पिडेंत जेजू संतोष पावना. तुज्या असमाधानांत जेजू संतोष पावना. तुज्या तेंतेसावांत जेजू संतोष पावना. तुज्या कळवळ्या वळवळ्यांत आज जेजू संतोष पावना. मगाच्या भावना आनी भयणीनो आज जेजू म्हणटा ये तुझे काळीज हळू कर. कष्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो हे या म्हजे सरसी. जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरल्यांत तुका. ह्या वेळार तुझे सगळे कष्ट तू जेजूक सांग. जेजू कडेन सांग तुजे कितें कश्ट आसात. तुजी पिडा कितें आसा सांग बरो. तुज्या हाताची दूख. तुज्या हाताच्या गांठीची भुजाची पायाच्या गांठीची थकली पडापड थकली दूख सांग बरो. ननंतदाराचे मानसीक असमतोलन सांग बरो. तुज्या पोटान दूख सांग बरो. किडनी प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम सांग बरो. फायब्रॉइड्स सांग बरो. सिस्ट सांग बरो. कॅन्सरचे कुडा ट्यूमर सांग बरो. लिव्हर सिरोसिस आर्थरायटीस व्हेरिकोज वेन्स आणि नानंतरचे थायरॉइड तुझ्या कुडींत आज काम करता तरी सांग. जिणेच्या तुझ्या कष्टांनी मानसिक असमतोलन पैशांची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्या. कामां गेल्यांत कामानांत ह्या देखून कुटुंबांत असमाधान आसा. एकामेकाक वायट मागिल्ल्या देखून एकामेकाच्या वायटाक हांव कारण जाला तर जेजू कडेन सांग.
जेजू म्हाका राख हांव बऱ्या जिवनाक पावोंक म्हाका जाय जाल्यार वाट दाखय चिनयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांत भरल्यान तुका खांगाल जायनाका चंचल जायनाका म्हणटा स्वामी तुका दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख असलो तो सांभाळता सदा चिनयेच्या कश्टा वेळार सगळे कष्ट जेजू सांग जेजू तुझ्या दोळ्यांत तेमची दुकां जेजू पळयता कसो तुका सांबाळूंक घेता मगाच्या भावा आनी भयणी जेजू म्हणटा चंचल जायनाका कांगाल जायनाका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका स्वामी कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या ताळ्ळेंत सांप्रतना हांव तुज्या थंय येताना अंकराच्या पयस वता आसतना उर्साची सावळी आनी उर्साचो ताळो तुका आयकोनी दाखयता सारकी दिशा तोच दाखयता ती दिशा ताळ्ळेंत सांप्रतना अंतराच्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या हालेलुया 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 परते हालेलुया 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 कळीत आसून कळीत नासतना नानंत्या वर्त्या वायटाच्या जाग्याक एका निजा देवाक सोडून दुसऱ्या जाग्याक गेलोय आनी गेलाय तरी जेजू सांग सड आनी सड तुजो मोग म्हाका जाय सोम्या सड आनी सड तुमचो म्हाका जाय सोम्या सड आनी सड तुजी दया म्हाका जाय सोम्या सड आनी सड तुजी कृपा म्हाका जाय सोम्या सड आनी सड पवित्र आत्मा म्हाका जाय सोम्या सड आनी सड जेजू तुमचो जाय म्हाका सड आनी सड
जेजू दया जाय म्हाका चड आनी चड जेजू थंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका तुजो मोग जाय म्हाका अर्गा जेजू होगलाप तुका होगलाप जेजू स्तोते तुका अर्गा जेजू होगलाप तुका होगलाप जेजू स्तोते तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजें समाधान जाय म्हाका तुजें समाधान जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजें समाधान जाय म्हाका येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ चड आनी चड कृपा जाय म्हाका तुजी कृपा जाय म्हाका जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका अर्गा तुका होगलाप जेजू स्तुती तुका महिमा जेजू अर्गा तुका होगलाप जेजू स्तुती तुका महिमा जेजू हालेलुया 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 सगळी आमची पिडा जेजू मुखार दवरुया जांग पुरो तुका तकली दूख आसा जांग पुरो तुका दोळे दूख आसात दोळ्यांत दुकां देंवतात दोळे उलपतात जांग पुरो तुज्या दांताची दूख खानाची दूख नाकांत उस्वास काडूंक कश्ट जाता गोमट्यांत सीर धरल्या स्पॉन्डालिटीस म्हणटा या इतर खातीची पिडा तुज्या थंय आसा ही सगळी पिडा आसली तुमचे हात कान तुमच्या तकलेर दवरात दोळे सगळी बंद करात हांव कितें सांगता ते मात्र आयकयात दोळे सगळी बंद करात भुरगीं वडां लाडां सगळे तुमचे दोळे बंद करात तकलेची दूख तकली पडापड वर्केनी मायग्रेन स्पॉन्डालिटीस कान दूख दान दूख गोमट्यांत सीर धरल्या असली पिडा आसले तुमचे हात दोनी तुमच्या तळवेर दवरात जेजूक सांगात जेजू पळय म्हजी दूख सोम्या पळय सोम्या तुज्या आमली रगत देवई म्हज्या तकलेत सगळ्या म्हज्या कुडीच्या विश्वांक देवई सांग ताका सांग जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय कुड्ड्याक म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय कुड्डो म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट जाय आनी त्या खडकाराक तो विचार लागलो हांवें तुका कितें करी जाय तुजी खोशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर आतां सांग जेजूक सांग जेजू म्हाका गूण कर जेजू म्हाका नितळ कर जेजू म्हाका बरी भलायकी दी
जेजू म्हाका मतीचें समाधान दी. जेजू म्हजी दूख पयस कर सोम्या, म्हाका बरें कर सोम्या. जेजू म्हाका जाय जाल्यार बरेंपण दी. हरत्यान दूख, हरत्यांत तोपल्या परी जावचें. एका तरेचें बें थकलें, तेका तरेची एंग्जायटी, उद्वेग, काळजांत एका तरेचें बें बसलां असलें कोणी आसत तर तुमच्या हातकान तुमच्या तलवेर तकलेर दवरात. बोजाची दूख, हाताच्या गांठीची दूख, पांयाच्या गांठीची दूख, बोटांची दूख, आर्थरायटीस म्हणटा असलें कोणी आसत तरी तुमच्या हातकान तुमच्या तकलेर दवरात. जेजू कडेन मागात. जेजू सांगात, जेजू म्हाका गूण कर सोम्या. जेजू म्हाका नितळ कर सोम्या. जेजू तुज्या अमली रक्तान म्हाका धू सोम्या. जेजू तुजें सगळें सर्वस्व ते अजापाचो शिवर म्हजे थंय वच सोम्या. म्हाका नितळ कर. ह्या वेळा जेजू तुका वत्तालो, तुजे शिवर त्याच गूण करचो पावस तुजेर वत्तालो, आशिर्वादाचो शिवर तुजेर वत्तालो. सांग जेजूक, सांग हो वेळ आनी तुका मेळचो ना असलो वेळ घे आनी सांग. थंयसर पोटान दूख आसा, पोटांचो साप न्ही, कितें कितें जाता, पोट सापता, पोटांत एका तरेची उलोप असलें कोणी आसत तरी तुमच्या हातकान तुमच्या तळवेर दवरात. पाठीची दूख, फाटींत उबें रावंक जायना, केन्ना म्हणल्यार पाट दूख म्हणून भगवंत चलचें पडला. पेंगटाची दूख, पेंगटाचे किडी सारके ना, उठोंक जायना, 4 मेटां घालता सा दुखता असले तुमचे हातकान तुमच्या तकले दवरात. जेजूक सांगात, पळय सोम्या तुज्या अमली रगत म्हज्या त्या पाठीच्या कण्याच्या हर एका त्या हाडांनी देवय सोम्या. म्हज्या पाठीच्या वा पेंगटाच्या किळींत तुजे रगत देवय सोम्या. म्हाका आपट सोम्या, तुजो हात घाल सोम्या, म्हाका गूण कर सोम्या. सांग जेजू कडेन. एज प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम, किडनी वीक जावन आयल्या, किडनी फेल्युअर, कोणाक तरी डायलिसीस करनासात, जेजू कडेन सांग. अल्सर प्रॉब्लेम, जेवंक जायना, उलोप, हरयेपटी पोट सापचें, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, लिवर प्रॉब्लेम, जांग पुरो वायट सवयक बली जावन लिवर डॅमेज जाला. आस्मा, ब्रोंकायटीस, विसींग, जांग पुरो थायरॉयड, जांग पुरो वेरिकोस वेन्स, जांग पुरो तेस वट्टिगो, जांग पुरो तुज्या पोटा भितरी नाना तरेचे गेड्डे आसात, फायब्रॉइड जावंक पुरो, सिस्ट जावंक पुरो, रगतांत हिमोग्लोबीन उणें आसा जावंक पुरो, तुज्या रगतांत वायट ब्लड सेल्स चड आसून आज तुज्या कुडींत असमतोलन जालां पुरो, जावंक पुरो तुजे वीक शिरो वीक जाल्यात, वीकनेस ऑफ द नर्व्स, सिरांचे वीकनेस जाला जावंक पुरो, नाना तरेचे दुखी, पांयांचे दोंपरां दुखी, पांयाचे तळव्यांत एका तरेची उलोप असलें कितें तुमकां आसा तरी जेजू सांगात. भुरगीं नातिल्लें जोडी कोणी आसा तर भुरग्याच्या देण्या खातीर मागात. नाना तरान दुखी आसात, मरण पावल्ल्यांचे ते उडास आनी परत परत येवन म्हजें काळीज बेसां जाता जाल्यार जेजू कडेन सांग. जेजू म्हाका बुजवण दी. काम नासतना कोणी आसात तर जेजू कडेन मागात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, असमाधान आसा, बक्षाणें दिवंक जायना, कुटुंबा मदें समाधान ना, भुरगीं आडवटे गेल्यात, भुरग्यांची संवय बरी ना, जायतीं जाणां मोबायलाच्या ते पिडीक लागून थोडी नाना तरेच्या मादक द्रव्यांक बली जाल्यात, घरांत वायट संवय आसात, घरचो यजमान पियोन विधवळी करना आसा, घरांत झगडे जावन आसात, एकामेकांत दुबाव, एकामेकान कितें केलां म्हणलो एक दुबाव येवन आज म्हजें कुटुंब सत्यानाश जावन आसा. नाका जाल्यार पितीचपणां गांव गेला तरी, ब्लॅक मॅजिका गांव गेला तरी, आनी त्या एका निजा देवाक हांवें मान करिनासतना कितें कितें करन म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या वैयक्तीक जिवनाची विधवळी केल्या तरी जेजूक सांग. जेजू म्हाका बरें कर, जेजू म्हाका सारक्या वाटेक हाड, जेजू म्हाका गूण कर, म्हाका नितळ कर. पवित्र आत्म्या म्हजे ते ये, म्हाका नितळ कर, निर्मळ कर, म्हाका तूं आनी तुज्या वर्त्या बेसांवांनी बर. तुमचे हात सकयल घालात, दोन्ही हात तुमच्या काळजा वयर दवरात. आता तुमचे दोळे उक्ते करण जेजूकूत पळयात. पवित्र आत्म्याची सगत यथेश्ट मापान तुमच्या वेळ देवता आसतना तस पवित्र आत्मो आता तुमचे ते आसलें उणेपण काडून बरेंपण भरती करच्याक जेजून दिल्लो पवित्र आत्मो मजतदार तो
तुझ्या वैयक्तिक जीवनांत, तुझ्या कुटुंबा जीवनांत, तुझ्या घरांत, तुझ्या समरा होच पवित्र आत्मा जायती अजापा करूंक सकोंदी. पवित्र आत्म्या ये. देवाचा पवित्र आमचे देव देवाचा तुझ्या पवित्रात्म्याला उजागा पेटवले सभ्या सण आणि सण बापांना भुरग्यांक तुझ्या पवित्रात्म्यान भर सभ्या पवित्रात्म्याचो गोडगडचो पावस ह्या वेळांगा जावनी सभ्या जेसो मंगळार राया सगळ्या भुरग्यांक आपण सभ्या आपण पायतरान तुझ्या जीवनात सैले परमात्मे तुझ्या जीवनात देव सभ्या पवित्र आमचे देव देवाचा पवित्र आमचे देव सच्ची कै दैन लागोय सवाय दी भक्तीन देवाचा पवित्र सगळ्या वैद्य सभ्या माझ्या घरात जायची आपण जावनी सभ्या जपयत संगत नगाती सभ्या भवितात्माचो धर्मास्मान काम करत सगळ्या सगळ्या वाईट गांडडा दे सगळे बनपास विकल्या पडा दे सगळे बंधन ह्याच वेळा सुटून सगळे तुटून पडा दे तुझ्या पवित्र आत्म्या आशीर्वाद हालेलुया येशू हालेलुया शंडला Gloria patria, हमारा God Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. तुझा स्पिरिट आणि वर सभ्या, तुझा स्पिरिट देवन सभ्या, हमारा टेस्ट मनात भरकर, हे तर निर्मल कर, थस्तम लढते सारे बाबा. माझे ते तुझे बेसा घाल, भागा नितळ निर्मल कर ना. तुझा बेसा आणि वर सभ्या, आपण सभ्या, गोड कर सभ्या, हजारिये का पीड़े दाना गोड कर सभ्या, हजारिये के तेरे समान दूध पसंद कर सभ्या. जैसे तुझे पवित्र देवादी सभ्या देवाचा पवित्र आमचे देव सगळे आम्ही दिबी घालया. जेजूचे आशीर्वाद वरते जावन आसा. आशीर्वाद घेतलो तो जगेव आपले जिवीत 100 वांट्याने बऱ्या मापांची वन सागलो. आज तू आणि तुझे घराणे सलवासावागे येऊन नव्या जिविताच्या वाटेन हर एक लागीं जाय जाल्यार बरो नोम तुझ्या मापाचे जिवीत दिवंक आयलो. जेजू तुमकां आपल्या आशीर्वादांनी बरोवन दी. येद्या वडा सक्रामेंता Voda sacramenta Seslam naman kuruya Purvilata rupang bodla Novio riti adarya Sânvă vecea escătvișa Navătace Moldivia Sânvă vecea escătvișa Navătace Moldivia Să-și-n bapată și-n puta Lasani stutiza Pot primai vasăsna săsna I cazalea năsita Tu ca donancia spirita Să mă samina vărta
तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमींग आवडता. हे देवा विचेत सक्रमेता काल तुझ्या कष्ट मरणा जोगडा तू आमकां सोडला हय. हा तुझ्या मगाच्या भुरग्यांचे तुझे काकुरजी आणि दाळची दिश्ट घाल. चड आनी चड तांचो मोग करून तुझ्या कृपे बेसावांनी तांकां बऱ्या भलायकेन सदांच तांचे जिवन सांबाळून तांचे कुटुंबां व्हरत्या आशिर्वादांनी भर सोची येताय आनी राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ता. आज व्हरतो भुरग्यांचो दीस जावन आसा. मोगेच्या भुरग्यानो सगळीं भुरगीं वयर येयात पळय हांगा वेग्गी वयर येयात. कांय हातांत हाडचें नाका हात जोडूंक आसात. सगळीं भुरगीं हांगा मुखार वयर येयात. तुमचे कडेन विशेष मागणें करतल्या व्हरत्या भक्तीपणान. आर्थीक समितीची जमत आसतली. सहसन्यांनी ह्या जमती हजर जावंक उलो दिता. वयल्या आयतारा म्हणजे 13 तारखेर मार्चाची 13 तारखेर मिसा उपरांत पिरगज गवळीक पयशांची जमत आसतली. सहसन्यांनी ह्या जमती हजर जावंक उलो दिता. येवच्या बुधवारा दीस मोडबिद्रे वाराड्यातावन प्रतिभटन आसतलें. सकाळीं 9:30 वरार हांगा तावन एका वाड्यातावन उणें म्हळ्यार 15 जाणांनी हांगा तावन आमी वचोंक जाय. तहसीलदाराच्या ऑफिसा मुखार 10 वरार आमी जमो जमचे. उपरांत मतांतरा कायदो करूंक नजो म्हणून मानावी थंयसर आमी दिवची. तुमी सर्वांनी ह्या प्रतिभटनेंत भाग घेवंक उलो दिता आनी जाण व्हरूंक आनी हाडूंक बसाची वेवस्था केल्या. सडेत वेव्हार उपाध्यक्ष आर्था डायसा लागीं तुमी विचारात. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां हांगासर उपरांत 3 कार्यक्रम आसात. पयले बाळोगजेच्या पेस्ताक दान दिल्ल्यांक मान करचो. उपरांत सर म्हणजे कॅटेगिजम भुरग्यांक भोवमान वितरण आनी तिसरें जावन आसा पेस्ताचें जेवण. आतां हांगासर मुखार येतले. बाळोगजेच्या पेस्ताक दान दिल्ल्यांक मान करतले. मोगाचेनो आयच्या फेस्ताक 6 जाणांनी आमकां दान दिलां. तांची नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयले प्रधान याजक मानाधिक बाब रिचार्ड क्वाड्रस तांचे तावन मानाची वाद घेचे म्हूण उपकार मागता. विगार बापांनी तांकां सांगात दिचे म्हूण उलो दिता. जॉर्जटाउन रेबेलो कुर्सावाडो 500 रुपये. रोनाल्ड डिक्रूज आणि कुटुंब साईनासवाडो 1000 रुपये. लेतिशिया डिसोजा साईनासवाडो 500 रुपये. फ्रांसिस सेवरीन तावरो कुर्सावाडो 1000 रुपये. अँटोनी मेबुल डिसोजा रोजार मायवाडो 500 रुपये.
मेरी डिसोजा नित्यादार वाडो 500 रुपये. एलिझा डिसोजा आणि कुटाम कुर्सा वाडो 1000 रुपये. अनुष फ्रँकलिन पेरेरा नित्यादार वाडो 500 रुपये. जेरोम जुलियाना डिसोजा नित्यादार वाडो 1000 रुपये. जॉन मिनेजस कुर्सा वाडो 500 रुपये. लॉरेन्स मस्करेनियस सोडंदार वाडो 500 रुपये. जॉर्ज फर्नांडीस साईनास वाडो 500 रुपये. निहाल फर्नांडीस नित्यादार वाडो 2000 रुपये. दुलसिन रॉड्रिगस नित्यादार वाडो 2500 रुपये. नाव नाका फातिमा वाडो 500 रुपये. लॉरेन्स मिरांदा आणि कुटुंब नित्यादार वाडो 500 रुपये. रिचर्ड बर्बोजा सांपेद्रो वाडो 1000 रुपये. पीटर पॉल डिसोजा कोसेसा वाडो 500 रुपये. हेलेन सिक्वेरा सा इनास वाडो 500 रुपये. पीटर सिक्वेरा सा इनास वाडो 1000 रुपये. अगस्टिन एमिल्डा सिक्वेरा सा इनास वाडो 500 रुपये. मेल्विन जेनिफर फर्नांडीस सा पॉल वाडो 4000 रुपये. एलिझा बर्बोजा सा पेद्रो वाडो 2000 रुपये. लॅन्सी एवजिन डिमेलो नित्यादार वाडो 5000 रुपये. एवजिन पिंटो कुर्सा वाडो 500 रुपये. रिचर्ड डिमेलो नित्यादार वाडो 500 रुपये. सिल्वेस्टर डिसोजा सांपेद्रो वाडो 500 रुपये. नाव नाका सांपेद्रो वाडो 1000 रुपये. विन्सेंट दांतीस कोसेसा वाडो 500 रुपये. विलियम सिल्विया पिंटो कुर्सा वाडो 1000 रुपये. विलियम डायस सांपेद्रो वाडो 1000 रुपये. प्रेसिल्ला सिक्वेरा कुर्सा वाडो 500 रुपये. अमित नॅन्सी अनिश डिसिल्वा सा पाऊल वाडो 1000 रुपये. विक्टर एमिलियाना कडोजा फातिमा वाडो 500 रुपये. तशेंच अल्तारीक फुलां दान दिल्यांत एडवर्ड मेटिल्डा कार्डोजा फातिमा वाडो 1000 रुपये. हांगासर बाळोक जेजूची मास दवरूंक चारेल दान दिल्लें जावन आसा. एडेल डिसोजा रोजार मायवाडो ताणें मुखार येवन मनाची वात स्विकार करीचे म्हूण उलो दिता. तशेंच इमाजेक दुळबोसानांतल्या परी ग्लासाचे फ्रेम दान दिला. अमित डिसिल्वा सा पावल वाडो ताणें मुखार येवन मनाची वात घेजे म्हूण उलो दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर आतां एक कार्यक्रम अखेस जाले. आतां दुसरे कार्यक्रम भुरग्यांक बहुमान वितरण. मोगाच्यानो, फाटल्या 2 वर्सांतावन कोरोना म्हणल्या मारेकार पिडे वरवीं हर एका क्षेत्रांनी लुकसाण जालें आसता. आयताराचे क्रिस्ती शिक्षणाचेर सयत हाचो प्रभाव पडला आनी फाटल्या 2 वर्सांनी आयताराची दोतोन वेवस्थीत रितीन करूंक अवकाश मेळोंक ना. तरी गेल्या त्या वर्साच्या सुरवेचे थोडे म्हयने ऑनलायनार दोतोन जाली, तर फाटल्या 4 म्हयन्यांतावन दोतोन वेवस्थीत रितीन करूंक अवकाश लाभलो. आनी येदोळूच आमी 2021 आनी 22व्या वर्साचें क्रिस्ती शिक्षण संपोवन आज ह्या वर्साच्या परिक्षेंत तशें चटवटिकांनी विजेत जाल्ल्या भुरग्यांक बहुमान दिवन उल्हासूंक आयती जाल्या. ह्या संभ्रमांत हजाराच्या सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना दयेकर्न आमचे विगार मानादीक बाप एलियास डिसोजा आनी सैरो याजक जावन आसच्या मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस हांणी वेदी मुखार येवंक विनंती. सांगातच फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मानेस्त आर्थर डायस, कार्यदर्शी मानेस्त रोशन सेरावो आनी संयोजक मानेस्त विन्सी पिंटो हांणी मुखार येवन याजकांक सांगात दिवंक विनंती आसा. पयले क्लासीतावन YCS पर्यंत परिक्षेंत पयलें आनी दुसरें स्थान आपणायल्ल्या भुरग्यांक उल्हासूंक खुशी पावता.
नांवां उलो केल्लेंच भुरग्यांनी बेगीनच मुखार येवन इनामां घेवंक विनंती. ही इनामां सैरे याजक जावनासच्या मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस हांणी दिवन भुरग्यांक उल्हासोवंक विनंती करता. पयली क्लास पयलें स्थान घेता जितन सिक्वेरा. दुसरें ॲस्लिन डायस. दुसरी क्लास पयलें रेझल डायस. दुसरें रिशल मारिया डिसोजा. तिसरी क्लास पयलें शरल डिसिल्वा. दुसरें रियोना इवा डिसोजा. चवथी क्लास पयलें मेलरिया मिनेजस. दुसरें फियोना लोबो. पांचवी क्लास पयलें जियाना फेर्नांडीस. दुसरें रेयोन डिसोजा. सवी क्लास पयलें एड्रियन लोबो. दुसरें प्रिन्स्टन पिंटो. सातवी क्लास पयलें एरल पिंटो. दुसरें स्थान एनसन डिसिल्वा आनी वियोला दांतीस. आठवी क्लास पयलें रेविटा फेर्नांडीस. दुसरें क्रिस्टल मारिया डिसिल्वा. नोवी क्लास पयलें रेयोन विनोल डायस. दुसरें लॅरन लोबो. धावी क्लास पयलें मेलोना डिसोजा आनी यशस रोड्रिगस. दुसरें जॉयल पिंटो. PUC पयलें श्रेयस रोड्रिगस. दुसरें रेनिटा फेर्नांडीस. इनामां वांटिल्ल्या मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस तुमकां तशेंच इनामां आपणायल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं. आतां नोट्स आनी चटवटिका हातूंत विजेत जाल्ल्या भुरग्यांनी मुखार येवन इनामां घेवची. ही इनामां आमचो विगार मानादीक बाप एलियास डिसोजा हांणी वांटूंक विनंती करता. नांवां वाचूंक मुखार येता शिक्षकी सरिता रोड्रिगस. तिसरी क्लास पयलें स्थान शरल डिसोजा. दुसरें रियोना इवा डिसोजा. चवथी पयलें मेलरिया मिनेजस. दुसरें सजीत कांत. पांचवी पयलें जियाना फेर्नांडीस. दुसरें रेयोन डिसोजा ॲशल डायस. सोवी पयलें प्रिन्स्टन डिसोजा. दुसरें एनस्टीन डिसोजा. सातवी पयलें एरल पिंटो. दुसरें
रॉयनल डायस. आठवी पहिले ओर्लिना निशल पिंटो, दुसरे रेविटा फेर्नांडीस. नवी पहिले रेयॉन विनोल डायस, दुसरे ॲश्लिन नजरेत. दवी पहिले मेलरीना डिसोजा, सोनल डिसोजा. दुसरे जेस्लिन मतायस, केविन सिक्वेरा. इनामा वांटल्या आमचो विगार बाप मानादीक बाप एलियास सोजो तुमकां आनी विजेतांक देव बरें करूं. पयले क्लासीत हांव PUC पर्यंत दोतोर्णीक कळनासतना हजर जाल्ल्या भुरग्यांक उल्हासूंक खुशी पावता. भुरग्यांनी मुखार येवन तुमची इनामां घेवची. नांवां वाचूंक मुखार येता शिक्षकी प्रिमा वेगस. ही इनामां सोयरो याजक मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस तुमी वांटी जय म्हूण विनंती करता. सुखान आसतना दोतोनीक हजर जाल्ल्यांची नांवां. पयली क्लास क्रिशा पिंटो, डिओना मस्करेनस, एलन डॅरिन पिंटो. दुसरी क्लास रिशल मारिया डिसोजा, जेन मिनेजस, स्टेनिटा डिसिल्वा. तीसरी क्लास शरल डिसिल्वा, जोविटा लोबो, लविश दांतीस, एरन जोशुआ डिसोजा, एस्टन विवियन रेबेल्लो. पांचवी क्लास प्रिंसन सिल्वेस्टर दांतीस, रेयोन डिसोजा, एशल डायस, डिओला सेरावो. सोवी क्लास स्टेलॉन डिसिल्वा, प्रिंस्टन डिसोजा, एरन वेंसन रेबेल्लो, जेनिशा कुएल्लो. सातवी क्लास हैंसल वीवन रसरादो, रूबेन डायस, एरल पिंटो, निशेल नोरोन्ना. नौवीं क्लास रेयोन विनोल डायस, रायन मस्करेनस, जॉयलिन रोड्रिगस, मारिया सिक्वेरा, जानिश जेन मिस्किट. 10वीं क्लास जॉयल ब्रायन पिंटो, मेलोना डिसोजा, मेलरीना डिसोजा, सोनल डिसोजा. PUC लेनिशा दांतीस, रेनिटा फेर्नांडीस, विनिशा कार्डोजा, शैनी वोलीकर. इनामां वांटल्या मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस तुमकां आनी इनामां आपणायिल्ल्या भुरग्यांक देव बरें करूं. आतां दोतोर्णीच्या शिक्षकांक मान नांवां वाचूंक मुखार येता फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री आर्थर डायस.
मोगाच्यानो 2021-22 ह्या वर्सा आयतराचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवन आदार दिल्ल्या शिक्षकांक आमी मान करूंक खुशी व्हरता. दया करून शिक्षकाची नांवां उलो केल्ल्यान शिक्षकांनी मुखार येवन आमच्या विगर बापातावन मान स्विकार करचें म्हूण विनंती. पयली आनी दुसरी क्लास लिडिया डिसोजा, तिसरी क्लास रोशनी कार्डोजा, चौथी क्लास ज्योति डिमेलो, पंचवी क्लास प्रीमा वेगस, सवी क्लास विक्टोरिया कार्डोजा, सातवी क्लास रोशन मस्करेनेस, आठवी क्लास सिस्टर प्रिंसिया, नौवी क्लास जसविता दिव्या क्वार्टर्स, 10वी क्लास सरिता रोड्रिगेस, YCS जेसिंता सिक्वेरा, YCS जेसिंता सिक्वेरा. मान केल्ल्या विकार बापांक आनी मान स्विकार केल्ल्या सर शिक्षकांक देव बरें करूं. आता आमच्या विगर बापातावन संदेश. मोगाच्यानो आज आमी बाळूक जेजूक मान करणं दबाजीक तरान ताजे फेस्त आचरण केलें. आज म्हणसर आमी बाळूक जेजूचे फेस्त आचरण करूंक आलंगार ह्या भिकरणा कट्टे वच जाय आशिल्लें, पूण हांगासर पलाडकांत आमच्या फिरगस घरां खातीर बाळूक जेजूची इमाज आसा करून आमी ताज्या भक्तीक आनी ताका ताजे खातीर ताजे पसत मागोवंक आमकां अवकाश मात्र करून दिवना. बगार आमच्या फिरगस कुटुंबाचो बांद घट करूंक अवकाश करून दिल्ले जावन आसात आमचे लोका मोगाळ विगार बाप मानादीक बाप एलियास डिसोजा. फादर सर फिरगस घरा तर्फेन फादर तुमकां हांव वंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव आमच्या आयच्या प्रधान याजक मानादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस हांणी आमच्या सर फिरगस घरा तर्फेन आमचो एक ल्हान गुलाब आमच्या मोगाळ विगार बापाक दिवन आमचो मान स्विकार करीचे म्हणून उपकार मागता. आमचो उपाध्यक्ष तशेंच संयोजकान सांगात दिचे म्हणून उलो दिता. मान केल्ल्यांक तशेंच मान स्विकारशिल्ल्यांक देव बरें करूं. आता आमच्या विगर बापातावन संदेश. मोगाळ ह्या जाग बापानो तशेंच म्हज्या फिरगस घरानो आज आमकां व्हरतो संतोश कित्याक म्हळ्यार बाळोक जेजूचें फेस्त आमीक आचरण केलें.
ಜನವರಿ 14 या 16 तारखेर हें फेस्त आमी आचरण करूंक जाय आसलें पूण लॉकडावन आसले वरवीं आमकां तें जालें ना पूण देवान आमकां आज एक वर्तो दीस फावो केला मात्र न्ही आमकां हो संतोशाचो आनी उल्हासाचो आमकां दीस म्हणून आमी सांगीत. दुसऱ्या सुवातेर मानाधीक बाब रिचर्ड कॉर्डस मानाधीक बाब रिचर्ड कार्डोजा तो गांवांत शिरवान कॉर्डस तो गांवांत शिरवान आमी नेबर्स ताका कळीत नासलें आनीक ताचो आब आमचो पोदर न्हू आनीक ताची सळावळ म्हाका पयलेंच आसली आनी आसले वरवीं साबार फावटी ताका आपयचें म्हणून म्हज्या मतीन तें आसलें कित्याक म्हळ्यार तो पोर्टा रिट्रीट सेंटरांत ताणें वावर दिला थंय वळटावन ताच्या विशयांत हांव जाणा आसलो. ताच्या उपरांत तो मांगलोर शहराक आयलो आनी मांगलोर शहरांत सेंट एन्स प्रायरी रिचर्ड कॉर्डस एक रेतेरी पंगडाचो मुखेली जावन वावर दिवन आसा. साबार कडेन ताणें रेतेरी दिल्या आनीक ह्या रेतेरी मारिपात देवाचें उतर परगट केलां मात्र न्ही लोकांक जेजू लागीं ताणें एकठांय केला म्हूण सांगीत जेजू लागीं सांगत हाडला. देखून पयल्या सुवातेर आज हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुर्बायेचो सेर्मो दिवन तशेंच आराधन करून आमचे मोती आमचे काळजां ताणें उजवाडायल्या जेजूचो उजवाड आमचेर फांकला. ताणें 3 संगती सांगले त्या 3 संगतींत एक उजवाड आनी जाणवाई उपरांत बरें करणे ह्या मारिपात आमी आमची मिसांव आमी मुखार सुनोवचें म्हणून हांगासर जेजू बाळकाचे चेरल आमकां दान दिलें. आमकां एडेल डिसोजा आनी ताच्या पॅरंट्सांनी आबेल डिसोजा आनी शैला डिसोजा पयल्या सुवातेर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयिल्ल्या वेळार म्हाका एका म्हज्या मतींत आसलें हांगासर सायनास लॉयल आसा हांगासर खालीच आसलें देखून हांगासर एक बाळूक जेजूचें चेरल आसा जाल्यार भोव बरें आसलें म्हणून म्हज्या मतींत आसलें हांवें कोणा कडेन सांगूंक ना. पूण हांगासर ही मांडावळ देवाच्या योजने प्रमाणेच जाल्या कित्याक म्हळ्यार हांगासर आलांगरांत बाळूक जेजूचें पुण्यक्षेत्र आसा. ताच्या उपरांत मूडबिद्रे आमच्या टावन पॅरिशांत कॉर्पस क्रिस्ती इगर्जेंत तेय आराधन बरेच तराचें चलता. आनी तिसरी इगर्ज आमच्या वार्ड्यांत आमची इगर्ज जावन आसा बाळूक जेजू हांगासर. आनीक तुमकां हांव सदांच ह्या बाळूक जेजू लागीं हांव मागतां कित्याक म्हळ्यार कितें बाळूक जेजू लागीं मागलां तें खंडीत आमकां देवान दिलां. आतां तुमकां एक म्हजो संदेश कळलो गे म्हळ्यार एका पंथार सायनास लॉयला आनी एका पंथार बाळूक जेजू तुमचे दोनी हात तो वयर व्हरतलो आनी तुमकां सर्गींच्या राजा कोण पायतलो होच म्हजो संदेश. एका पंथार सायनास लॉयला ताच्या मारिपात साबार हांगासर अजापां जातात. एका पंथार बाळूक जेजू आनी एक हात बाळूक जेजू एक हात सायनास लॉयला आमकां आमचे धरतलो आनी आमकां सर्गीच्या राजा कोण पायतलो होच म्हजो संदेश तुमकां समेजता. देव बरें करूं. आपल्या साद्या उतरांनी आपुरबायेचो संदेश दिवन आमकां बरें मागल्या आमच्या विगार बापांक देव बरें करूं. आयचो हो दोतोणेच्या दिसाचो संभ्रम मोठव्यान तरी अर्थबरीत रितीन चलोवंक आदार दिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक सैर्या याजकांक फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संयोजकांक दोतोणीच्या शिक्षकांक
भुरग्यांच्या वडिलांक सोर भुरग्यांक सोर फिरगजगारांक प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां सोमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो हांवें 3 कार्यक्रमां म्हणी 2 मुगदली तिसऱ्या आतां जेवण. आतां आमचो मानादेव बाब रिचर्ड क्वाड्रस तुमकां बेसांव दिल्ल्या उपरांत जेवणाचेर हांगासरच बेसांव दितलो. उपरांत तुमी वचून जेवणचें. आतां आमी उबी रावया आनी बेसांव जेवण करून घेवया. तुमचे सोबे आसो देवाचे वरचे आशीर्वाद जेवणाचेर आमी मागता आसतना तसोच देव आमकां जाय जाल्यार बरें पावटी दिवचो. ह्या जेवणा मार्फत आमी शारिरीक रितीन वाडत आसतना आमचो दैवीक संबंध वाडोवपी चड आनी चड लोकांक आयच्या दिसा मिनत काडलो हो दीस आमकां करून वावरल्या हरियाणाचेर देवाचे आशीर्वाद मागता आसतना आमी सेवेचे काळ सदांच आमकां एकवटान सांबाळपी माय वाडोवपी आनी चडोवपी ह्या काळाचेर देवचे वरती आशीर्वाद मागता. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. वचूया क्रिस्तान शाळेत आनी बाबांचो उपकार धाडटा. देवाचे उपकार Jesu naman tuka Kau Tuhan senggi sedang Walau Jesu menentuka Akani sedang serwata Kesutusu baru Dia kangkong ini sabar Jesu tuso matang madan Wai katalun angkang ibar Paluk Jesu memantukan Rau tuang senggi sedang Balok Jesu menentukan Atani sedang serwata Mogai putra sobe Angkar mori आशीर्वाद दिवांका भगवंती नासलेला भगवंत गुरुचे कुर्वे नरमका आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र